नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. 30 मे हो दीस गोंयच्या खातीर एक म्हत्वाचो दीस. कारण 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळिल्लो आनी ताच्या खातीरच आमचे आतां इतली जी उदरगत जाल्या ती घटक राज्याचो दर्जो मेळिल्लो म्हणून ताका आनी एक फाटभूंय म्हणटा ताच्या पयलीं आमची कोंकणी ही राजभास जाल्ली आनी ताच्या फाटल्यान आमकां घटक राज्य मेळिल्लें. आनी ह्याच दिसाचेर एक आनेक म्हत्वाचो इव्हेंट जावपाचो आसा आनी तो म्हणजे ग्लोबल कोंकणी अभियान आसा, रोमी अभियान आसा. तांणी गोंय सरकारच्या कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान एक अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य आनी सांस्कृतीक महासंमेलन घडोवन हाडलां. आनी त्या महासंमेलनाचे जाळवणदार मायकल ब्राप गार्सियास आमचे मदें आसात. मायकल, येवकार तुका. हय, म्हाका एक सांग की आज 30 मे हो एक गोंया खातीर एक म्हत्वाचो दीस गोंयच्या इतिहासा खातीर, आनी त्याच दिसा तुमचें हें संमेलन जाता. सो हाका आनीक गोंयचे घटक राज्य दिसाका कितें संबंद आसा काय? पळय, आतां आमचो वावर आसा तो कोंकणींतल्यान वावर, आनी हें संमेलन आसा तें कोंकणी विशयाचेर. ओके. हय. आमकां घटक राज मेळ्ळें तें कोंकणी राजभास ह्या राजभास जाली म्हणून एक डिसायड करून ते फुडें मागीर फुडलो स्टेप जालो तो आमकां स्टेट्यूट मेळ्ळें. आतां स्टेट्यूट आनी कोंकणी भाशेक एक लागींचो संबंद, ह्या खातीर आमी हो दीस वेंचून काडलो. एक हातूंत भितर सद्याक हें संमेलन जाता आनी तातूंत भितर तुमी कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो लिपी आसात, म्हणजे आमची देवनागरी आसा, रोमी आसा, मागीर कर्नाटकाक कन्नड आसा, मागीर आमच्या केरळाक मल्याळम आसा, आनीक कर्नाटकाक आनीकय एक लिपींतल्यान कोंकणी बरोवप जातालें. अजुनूय आतां तें चालू आसा काय ना हाजेर मातसो हें आसा, तें म्हणजे आमचें अरेबीक, पर्सो अरेबीक तातूंतल्यान. सो हे 5य जाणांक तुमी ह्या संमेलनाक एकठांय हाडटात. सो कितें हातूंतल्यान कितें दाखोवपाचें आसता तुमकां? पयलीं म्हटल्यार न्हू, कोंकणी आवय. कोंकणी आवय जेन्ना म्हणटा, आमी म्हणटा कोंकणी आवयक 5 जाण पूत म्हणून मानून घेता. खरें म्हणल्यार 6 जाण आसा. देवनागरी लिपी, रोमी लिपी, कांडी लिपी, मल्याळम लिपी, पेर्सो अराबीक लिपी आनी गुजराती लिपी आसा कोंकणी खातीर. ओके. आमकां एक पुस्तक मेळ्ळां जें देवनागरींतल्यान गुजराती कोंकणीन लिप्यांतर जालां. सो पूण अजून आमकां म्हणजे गुजराती लिपींतल्यान बरयलां कोंकणी. हय, अजून आमकां ताचे हातीन येवंक ना म्हणटच आमकां तें करूंक मेळोंक ना. म्हणजे आमी त्या मनशांकूय एकठांय करचे आसात. आतां हो एक समारंभ, एक आवयचो दीस म्हणल्यार जाता. आवयक सगळीं भुरगीं सांगातान येतात, सांगातान येवन भासाभास करतात. आनी आमचो जो हे आसा थीम आसा, आमचो मुड्डो जो आसा, कोंकणी आवयच्या वेंगेन खेळुया रावुया. कोंकणी आवयच्या वेंगेन खेळुया, म्हणजे कोंकणी आवय आमची. सो सगळे सांगातान. आतां कोंकणी म्हणटा तेन्ना फक्त देवनागरी म्हटली जाल्यार दुसऱ्यांक जर भायर दवरता खंयच्या आवयक बरें दिसचें ना. सो आमच्या वाटेन आमी हो प्रयत्न केला, सगळ्या लिपयांच्या मनशांक भितर हाडून आमी ते कितें सांगता तें आयकपाचें. ते व्हडले भाव ते आमकां कितें सांगता तें आमी आयकपाचें. एकामेका कडेन भासाभास करपाची. घोडी एकलो सारको आसत, दुसरोय सारको आसत, पूण ताची पळोवपाचो अंदाज वेगळो आसत. हे सगळें समजून घेवचे खातीर आमी 3 शिबिरां दवरल्यात हातून. आतां पयलें शिबीर म्हणटा तें मातशें कॉन्ट्रोवर्शियल जातलें अशें दिसता पळोवपाक. हय, जे कोण उलोवपी आहा ते पळय जाल्यार. हय, तो उजो जातलो. आमचे आतां पयलें शिबीर आसा तो उजो जातलो. कोण कोण आसात मेन म्हणटा आमचे कोंकणी हाजे परिशदेचे अध्यक्ष फादर मोहसिन अतायज आसात. मागीर तातूंत आतां ह्या भासाभाशेंत पयलो फादर मोहसिन अतायद, जे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदाचे अध्यक्ष आसात. सो ते आपले विचार मांडटले. आमी जाणा ताचे विचार कसले ते, पूण आमकां आयकूंक जाय. आमकां आयकूंक जाय तांचे विचार. विशय आसा एके भाशेक एक लिपी, कितली फायद्याची कितली लुकसाणाची. ओके. आतां
तो खूप राजाराव ग्रसेसी आता हितून एक उलोवपी आसा फादर मोजी नातायत, दुसरो उलोवपी आसा विन्सी क्वाड्रूस क्वाद्रुश. पळय, आणि तिसरो उलोवपी आसा आमचो मंगळूरकार भाव, नाव येना, एक मंगळूरकार भाव आसा. सो 3 मुखेल लिपी ज्यो आसा ते आपले बाजू मांडटले, आणि हाचे सगळ्याचे मॉडरेटर कसो आसतलो ॲडव्होकेट राजाराव ग्रसेस. ओके. मागीर दुसरो विशय आसा कोंकणी साहित्यांतल्यान कोंकणी मनशांचो एकवट. तितून आमकां डॉक्टर रामराव वाघ, गोवा युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर, मागीर तातूंत डॉक्टर ग्लेनिस मेंडोन्स आसा, तसोच एक मंगळुरी भाव आसा, आपले विचार मांडपी एक लेखक हे आसा, आनी तिसरी जी आसा संस्कृतायेंतल्यान कोंकणी मनशांचो एकवट. तातूंत फादर रोमान, जो रोजरी कॉलेजीन प्रोफेसर आसा, मागीर डॉक्टर कॉज्मा फेर्नांडीस, आनी एक मंगळूरचो कर्नाटकाचो आसा, ते ह्या शिबिरांत वांटो घेतात. मायकल, एक तेंपार आमी नाही म्हणल्यार गोंयांत भितर एक वाद आसाच कोंकणी भितर. स्पेशली गोंयच जर पळयत जाल्यार एक वटच्यान नागरी आसा, एक वटच्यान रोमी आसा, आनी ह्या दोनूय हातूंत भितर आमी कितलेय एकठांय आसा म्हणले तरी आसतना एक वाद आसाच. म्हणजे कोंकणी म्हणटा, आमचे देवनागरी म्हणटात की आमचे देवनागरी हीच प्रमाण लिपी, आनीक ही साहित्य अकादमीन मान्य केल्ली तजवीज. रोमी म्हणटा की रोमी ही आमची परंपरेन गोंया खातीर गोंयच्या खातीर आयिल्ली भाशा, तिका एक व्हड परंपरा आसा आनी तिका भायर दवरपाक जायना. ह्या परिस्थितीचेर आनी इवन म्हाका दिसता तुमचे रोमी कोंकणी अभियान जे संस्था जाली ह्याच मुद्द्याचेर फुडें आयिल्ली. सो एक नाही म्हणल्यार एक संघर्श आशिल्लो. तो एक संघर्श आशिल्लो. सो आतां फाल्यां साकून फाल्यां जे कितें करतात ते कितें संघर्श फुडें व्हरपाचे काय सगळ्याक एक कन्सेन्सस मेळून एक कितें तरी फुडें हाडया अशें? तुवें बरें उतर केलें. एक कन्सेन्सस, एक आमचे मदें एकवटान रावन कितें करूंक जाता. आतां आमचो एकूच विशय आसा जो वादग्रस्त म्हटल्यार जाता, तो लिपीचो. संस्कृतायेचें कितें? संस्कृतायेक लिपी लागना. सारकें. सो एकामेकाची संस्कृती आमच्यान मानून घेवंक जाता. आतां जेन्ना राजदीप नायकान नाटक केलें, तो तियाटोक म्हूण कितें हें करता, तें रोमी समाजानूय मानून घेतलें न्हू. सो कल्चरली आमच्यान एकठांय येवंक जाता. कल्चरली एकठांय येवन आमच्यान एक पयलें पावल मारूंक जाता एकचाराचें. आतां मंगळुरा आनी गोंया मदें म्हणजे रोमी लिपी आनी कानडी लिपी मदें आतां आमच्या मदें एक भावपण जालां. कर्नाटकाचे गोंयांत येतात, गोंयकार मंगळुराक वता. आमचे मदें एक अंडरस्टँडींग जालां. संस्कृतायेंतल्यान आमी एक. आतां गिन्नीस वर्ल्ड रिकॉर्ड आसा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान, आनी ह्या गिन्नीस वर्ल्ड रिकॉर्डाक आमचे गोंयचे 50 पंगड आसा जे देवनागरींनी पदां बरयतात आनी रोमींनी कांतारां करतात. असले एकठांय लिपीचो वाद दवरिनासतना, हांव कित्याक लिपीचो वाद, हांव हिंगा एक स्ट्रेस करता, लिपीचो वाद ना म्हण हातूंत. कित्याक एक पंगड आसा पुर्णानंद बापचारीचो, गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष, आनी ते म्हणजे तांचे देवनागरींतले आतां. पूण तो एक पंगड जेन्ना मिटींग जाली आमी सगळे एक सारके रावले. जंय जमात जाता आमी थिंगा एक सारके जाता. आमचे मदें लिपीचो कसलोच वाद ना. जावं साई पनांडीकर, जावं प्रशांत नायका कडेन वा रत्नमाला बाई कडेन आमची जेन्ना हें जाता, वेव्हार जाता, आमी कॉर्डियल आसा आमचे मदें. प्रॉब्लेम येता फकत लिपीचो. सो आतां तुमी अशें एक केला की सद्याक तो लिपीचो वाद आहा तो मातसो कुशीन दवरया आनी आतां बाकीचे सांस्कृतीक हाचेर सगळे एकठांय येवन फुडें वचया. खंयचे वाटेन तरी आमच्यान मुखार वचूंक जाता तें पळोवया न्हू. आतां तुवें साहित्य अकादमीचो उल्लेख केला. आतां साहित्य अकादमी जेन्ना म्हणटा, साहित्य अकादमी भाशे खातीर आसूंक जाय, एका लिपी खातीर न्ही. आतां कोंकणी भास जर पळयली
15% जे वापरता ते देवनागरीचे आणि पेर्सो अरेबिक मलयालम थोडे प्रमाण पूण पर्सो अरेबिक वापरतात सध्या. आसात अजून आसात मरूंक ना मेले अशी दिसता मरूंक ना आसा ती पूण भोव कमी प्रमाणात येतले ते त्याचे बरोवपी येतले फाल्यां संमेलनाक मलयाली आमचे केरळासान हे येतले आनी अदीक करून मंगळूरचे हे सगळे आउटस्टे बॉम्बेचे हिंगा सावंतवाडीचे अशें म्हणून 200 डेलिगेट्सां खातीर आमी रावपाची वेवस्था केल्या जे गोंया भायले येतले सो इतलो आमचे आनी तांचे मदें हो पूल आमी बांदला आतां हो पूल आमचे हो दुसऱ्या लिपी मध्ये आनी देवनागरी लिपी मध्ये बांदपाचो आमचो प्रयत्न पळय आमकां कितें जाय बरेपण जाय आमकां एक दीस सोंपता तेन्ना मनान केस्तांवां आनी मग्नान झगडीं घेवन आमकां रावंक नाका अदीक करून आतां मराठी तकली वयर काडटा सो मराठीक एक जाबाब दितले जाल्यार सगळ्यांक एकठांय देवनागरी रावपाक. आनी रोमी एकठांय येवंक जाय पळय गंमत पळय अजून मराठी इतली मुखार गेली पूण देवनागरींतल्या कोणेनूच कांयच आवाज केलो ना एक रॅली काडलो ना पूण रोमीचो विशाल नोगेरोन ताणें लोहिया मैदानार रॅली काडली म्हणजे जेन्ना झगडीं करपाचो टायम तेन्ना आमी रोमी मुखार सरताच आतां म्हणटा देवनागरी मुखार सरूंक जाय हांव म्हणना हितून म्हणून कित्याक हेमाबाई सरदेसाय आसले दोतोर प्रज्वल साखरदांडी आसलो ते मिटिंगेक लोक आयल्या पूण येवंक जाय ते मनीस येवंक ना जे देवनागरीचे भेस खाता ते येवंक ना. मायकल तुवें म्हणलें की हे आतां तुजो एक सूर आशिल्लो की जे कोण येवपाक जाय ते येवनाशिल्ले म्हणून सो हाका लागून हे तुमी संमेलन घेवचे पयलीं कोंकणीचे स्पेशली जे देवनागरींतले जे स्टॉलवर्ड्स आसात तांकां वचून मेळिल्ले तातूंत भितरले उदय भेंब्रो ताका तुमी मेळिल्ले आनी कसो रिस्पॉन्स कसो पळय आशिल्लो? सगळ्यांच ही वाट न्हू चडटी वाट एका रातीन फाल्यां जावचें ना स्लो वता पूण आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आमी न्हू कोणाचेंच दार कितें म्हणटा खटखटाय नासतना रावंक ना कोणाक मेळ्ळे एक उदय भेंब्र्याक मेळ्ळे पुन्नानंद बाबाक मेळ्ळ्या अशे जायते वेगवेगळे आमचे मेळ्ळे फादर मोजिनाक मेळ्ळ्या फादर मोजीन तयार जालो उलोवपाक हें व्हडलें न्ही आमकां आनी रोमीचे लिपींतले आतां तुमी म्हणटा गेल्ल्या पाडीक तुमी म्हाका म्हटलेले ग्लोबल कोंकणी फोरम आमी तांकां पासून मेळ्ळे तांकां आमचें इन्विटेशन दिलां ह्या हितून जॉयन जा कित्याक ग्लोबल जातात पळय ते तांचेर आसा ना तांचे कडल्यान रिस्पॉन्स कितें आयला रिस्पॉन्स कांयच येवंक ना पूण पळोवया कितें आसता आमचें काम आनी आमचें हें सपन आमी ग्लोबल रोमी लिपी अभियान पळय घडलां एकवट हाडूंक कोंकणी मनशांचो एकवट घडोवंक ह्या खातीर ल्हानपण भोगून पासून आमी मनशां भोगलेक गेल्या तुमी येयात तुमी ह्या संमेलनाक येयात आनी तुमचो तेंको दियात कोंकणी भाशेक तेंको दियात आमकां तेंको मागूंक ना आमी कित्याक जे आमी करता ते कोंकणी भाशे खातीर करतात सगळ्यांक एकठांय हाडले आमी सो सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो आमचो हावेस एकवट सो ह्या एकवटान आमचे मायकल तुमी ह्या हातूंत भितर 3 कॅटेगरीक जे अवॉर्ड्स पुरस्कार जाहीर केले तातूंत भितरले कोंकणी विभूषण हो पुरस्कार आसा तो आमचो आदलो मुखेलमंत्री गोंयचो आनी ताणें कोंकणी खातीर हाचेर उलयता पळय पयलें न्हू चर्चिला 2 वर्सां आदीं कला निकेतन गोवा संस्थेन एक राष्ट्रीय पांवड्यार सेमिनार घडलोलो फादर आग्नेल कॉलेज पिलार ओके आनी थंय कला निकेतनान कोंकणी रत्न कोंकणी भूषण आनी कोंकणी विभूषण ही 3 पुरस्कार भेटयले आतां जेन्ना कला निकेतन गोवा आमची संस्था ती हांव ताचो अध्यक्ष आनी हांव ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो सेक्रेटर जेन्ना आसा आमी म्हटलें आमच्या वाटेन आमी हे पुरस्कार भेटोवया ग्लोबल रोमी लिपीच्या अभियानाच्या नांवान वतले ते बट दे आर इनिशिएटेड बाय अँड स्पॉन्सर्ड ऑल्सो बाय कला निकेतन गोवा ओके आतां तातूंत कोंकणी रत्न आमी
अशोक चोडणकर, हं. तोमाजीन कार्दोस हं. आणि पॅट्रिक कांबील मोरास हं. हे मंगळूरचे भाव. आता जेन्ना आमी दिता, आमी एक हिंदू समाजाचो मनीस घेतला, एक क्रिस्तांव समाजाचो मनीस घेतला आणि एक कर्नाटकान वावर कोत्तलो घेतला. हं. सो आमचे क्लियर कट सिलेक्शन केला आमी. दुसरो पुरस्कार आमचो कोंकणी भूषण. हं. कोंकणी भूषण या पुरस्कारा खातीर आमी वचून काडला हो संस्कृतायेच्या मळार वावर करतल्याक. हं. आणि तातूंत आमी घेतला सिद्धानाथ गुयव, हं. विल्सन माजारेलो, बिल्मिक्स. विल्मिक्स हं. आणि कर्नाटकाच्यान विदारंग मित्र मंडली या संस्थेक. हं. ओके. आणि तिसरो आमचो कोंकणी विभूषण. हं. कोंकणी विभूषण आमी दिता बाय हेमाबाई सरदेसायाक, हं. चर्चिल बाबा आलेमाव हं. आणि मार्सेल फेर्नांडीस फ्रांस डिसोजा, डिसोजा मंगळूरच्या. मंगळूरच्या. मार्सेल डिसोजाचो न्हू वावर भरपूर. हं. तो एरी कोजोरेक सारको लागीं आसलो. हं. जेन्ना तांणी कोर्टान पासून केस मांडलेली, मार्सेल डिसोजान आपले स्वताचे पयशे घातले तातूंत. हं. आणि कोंकणी हं. कर्नाटकांत हं. कांदी लिपींत आणि इंटरनॅशनल पावंड्यार रोमी लिपींत अशें मानपी मनीस ते. हं. चर्चिल आलेमाव. आतां जायते जाणांनी म्हाका प्रश्न केला, तुमी कोंकणीन चर्चिलाक कित्याक काडलो? पळय, आमची राजभास आंदोलन तर जालें हय, चर्चिलाचे तेन्ना- कॉन्ट्रिब्युशन आणि कोण नाकारपाक शकना. आणि ताणें केला तितलो, एकल्यान केला तितले, सगल्यांक तर आमी एकवटीत केले न्ही, ते कुशीन जाले. हं. कोंकणी राजभास कायदो आंदोलना सामका वेळार ताका शूट एट सायट ऑर्डर दिल्ली. हं. ताचो पूत जल्मलो तो ताका पळोवंक पासून मेळोंक ना, जल्मलो तेन्ना. हं. ताका इतलो ताका लिपोवन रावचो पडलो. आमी जाणा साल नदींत बोटीन आसलो म्हूण तो उदकार रावतालो. उदकान रावतालो पळय तो. आमी जाणा सगळे ते. सो हे ताचे सॅक्रिफीस जे आसले ते आमकां वळखून घेवचे आसले. कित्याक जाता न्हू, सदांच इतिहास रिरिटन जाता. हं. वेगळे तरेन बरोवपाचो. ताचे कंट्रिब्युशन ते जावपाक जाय. हं. ताच्या कंट्रिब्युशनांतल्यान पयले झाड उडयले ते बांबुली, हं. हे सगळे कंट्रिब्युशन मायकल, जस्ट म्हाका एक की तुका अशें दिसता की चर्चिलान जे कोंकणी खातीर काम केलां आणि चर्चिलाक ताजे खातीर जे रिकॉग्निशन मेळ्ळा तें फावो तितलें मेळूंक ना अशें दिसता तुका? हांव तितलें मेळूंक ना ताका. हे सर्त हांव तितलें मेळूंक ना ताका. कित्याक आख्खेंच गोंय पॅरलायज करपाक तो न्हू. हं. आख्खें गोंय एकलो मनीस, आख्खें गोंय, तांचें कॉर्डिनेशन, सोशल मिडियम नासलें आमचे कडेन. हं. पूण कितें करून ताणें केलें न्हू, ताका वालोर. आख्खें गोंय गोंय उडयलें, आख्खें म्हणजे गोंय जळटालें त्या वक्तार. मेन म्हणटा तें चर्चिलाचें. हं. आमी जाणा, हांव न्हू तेन्ना तेजे आरोप पासून आसलो, वेदनासान भास सकयल उडयली म्हणून. सो जे हांव आनीक तुका हें जे प्रस्थापीत जो आमी कोंकणींतलो हो म्हणटात, जो वर्ग म्हणटात, हय. कोंकणी म्हणल्यार कोंकणी साहित्यांतलो आनी हातूंतलो म्हणटात, त्या वर्गान चर्चिलाचें कॉन्ट्रिब्युशन ज्या तरेन रिकॉग्नायज करपाक जाय आशिल्लें तशें करूंक ना अशें दिसता तुका? म्हाका दिसता कोणेच करूंक ना. आतां जेन्ना संमेलनान करता एक व्हड पावल. हं. आमी जेन्ना चर्चिल बाबाक भेटले आनी ताका सांगले, आमी तुजे कोंकणीचे रेकॉग्निशनाक तुका सत्कार हें करता, पुरस्कार भेटयलो, तो सारको इतलो इमोशनल जालो. जायत्यो खबरो सांगतालो तो. हं. जायत्यो खबरो सांगतालो. आमी चर्चिल बाब, आमी जाणा तुजें. हं. तुजें कितें तें आमी जाणा. आनीक म्हाका एक सांगा, आतां तुमी दुसरे तुमचे विभूषण जे दिता तो आमचे हेमा सरदेसाय दिता आनी तातूंत भितर तुमी म्हणला की हेमा म्हणटात ते ग्लोबल कोंकणी राजदूत असो तुमी ताका पदवी दिल्ली आसा. ह्या संमेलनांनी हेमा सरदेसाय हांचो संबंद कसो आनी कितें कितें पळय, आसा? पयले सुवातेर हेमा सरदेसायचें कंट्रिब्युशन कोंकणी भाशेक, कोंकणी गायनांक खूब व्हड आसा. संवसारभर फांकलां तें कोंकणी गावपांत. हं. दुसरें म्हटल्यार जेन्ना तें कसलेय एक्टिविजम घेता, हं. त्या एक्टिविजमान जावं फादर बिजमार्काचें, जावं आमचें कसले पयर आमचे मराठीची मागणी केली तेन्ना कोंकणी आमचे हेमा हाजेर आयले. हेमाक तेणी धुयलो
मराठीच्या हितून ताणी हेमाक स्पिचानूय दिलो वेलिंगराक. हे कारण इतलेंच की हेमा पोट तिडकीन कोंकणी भास फुडें व्हरता. आता रोमी लिपी खातीर पासून दुसऱ्यांक मेळून दुसऱ्यांची दुसऱ्या कडेन हें करून आमकां सांगाताक घेवन हांव नांव सांगूंक सोदना, पूण जायत्या म्हालगड्यांक मेळपाची ताची हें आसा. ओके. जंय ते म्हणटा कितें आमी भाव भाव कशे रावया न्हू, आमचे मदीं झगडीं कित्याक करुया. बरें लिपीन नाका चल शाळेन तरी तांकां तांची लिपी तांकां सांबाळून दी न्ही. शी इज वर्किंग हार्ड फॉर अ कॉन्सेन्सस आनी लोकां मदें Okay. एकवट हाडपाक. सो मायकल, आता आमी ही चर्चा थांबयता आसतना फकत ते सगळे लोकांक कळचें म्हणून एक्झॅक्टली हे संमेलन आसा तें खंय जावपाचें आसा आनी स्वरूप कशें आशिल्लें इतलेंच हें करया आनी आमी म्हणजे सुरवातीक सुशांत बाबान सांगला ते भाशेन हे पयलें अखिल भारतीय साहित्यीक आनी संस्कृतीक संमेलन. साहित्यीक वावरान आमची 3 भाशेची सत्रां आसतलीं. आमी सांगला ओदोड खंयची भाशेची सत्रां ती. ही भास आतां 40 आनी 5 40 आनी 5 40 आनी 5 मिनटांची. पूण तातूंत भितर आमी दुसरी संस्कृतीक कार्यावळी घायल्या. तातूंत कोंकणी प्ले आसतली, कोंकणी कॉमेडी प्ले आसतली, कोंकणी स्टँड अप कॉमेडी आसतली, कोंकणी कविता आसतली, कोंकणी नाच, कोंकणी गिताचेर नाच, मागीर कोंकणी ड्युएट, कोंकणी त्रियो, कोंकणी क्वार्टेट, कोंकणी जोडगीत कोरल आनी कोंकणी राष्ट्रगीत ओके. पेट्रियोटीक सॉंग. हे तरेन 10 तरेचे वेगवेगळे हे आसा. भितर सरतना आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार जे आसा कुणबी समाज तांचो नाच आसतलो तुमकां येवकार दिवपाक. भितर सरतना नॉट ऑल्सो इन द हॉल, भितर सरतानाच. ओके. आतां हो कार्यक्रम जातलो वेर्ना. तुमी आग्नेल आश्रम जाणा, आग्नेल आश्रमा कडेन सावन मातशे मुखार आदलो रस्तो नव्या रस्त्याक जोडटा त्या जाग्यार सर्कला कडेन दाव्या वाटेन एक नवें हॉल आयला, रॅटझिंगर हॉल. हे रॅटझिंगर हॉल फादर सावियो गामा मिनेझीस सोंपलोलो आमचो कॅरिझमॅटीक पाद्री ताच्या उडासान बांदला. ओके. आनी ह्या हॉलान हे एसी हॉल सकाळच्या 9 ज्युस्त 9 o'clock शार्प आमी संस्कृतीक कार्यावळी सुरू करता आनी 9:15 मागीर ऑफिशियल इनॉग्रल सेशन उद्घाटन जातलें. आनी त्या उपरांत च्या पाणीची ब्रेकफास्टाची जेवणाची सांजे चायेची सगळी वेवस्था बरे भाशेन केल्या. आफोन्सो केटरर्स आजोसी सगळे तो पळयता. रुचीचें जेवण गोंयचें जेवण तुमकां बरें मेळटलें. सो हे आमी भासाभास थांबयता. आजचे ना म्हणटा तो फकत सोरो ना स्वरूप जी भासाभास थांबयता आसतना एक हाजे पयलीं आमी ह्या साचेर कितलेशेच फाटी मेळ्ळे. आमचे प्रत्येक आमी सांगतना कितें म्हणटात की कोंकणी समाज हो तसो ल्हान समाज, ताका लागून तो घट रावना, एकठांय रावना. जाल्यार भायच्या हाजे कडल्यान सद्या गोंयांत जे लोक भायल्यान जे लोक येतात किंवा हे येतात भायले आमचे दिल्ली साकून येतात, नॉर्थ इंडियन येतात, हे येतात ते पयल्यार आतां गोंयकार उरतलो काय ना ही परिस्थिती, गोंयांत भितर गोंयकार मेळटलो काय ना ही परिस्थिती निर्माण जावपाक. अशा वेळार कोंकणी सारके जे ल्हान समाज आंकड्यांनी म्हणटा आंकड्या भितर जो ल्हान समाज आहा ताणी एकठांय जाता जाल्यार ताका अश्यो वेगवेगळ्यो वण्टी घालून आपल्याक डिवायड करून कोताक आसना. सो जर अशें संमेलनांतल्यान असो एक कन्सेन्सस जावन जर सगळे जे कोंकणी लोक आसात, न्हय फक्त गोंयचेच, मंगळूरचे जावं मागीर महाराष्ट्राक आसता जावं इवन तूं म्हणटा तशें गुजराताचे थोडे आसा ते जावं, तो जर एकठांय आयलो जाल्यार आमी म्हणटात जेन्ना मूठ आसता तिका जो फोर्स आसता किंवा एक लाकडाचे मोळी आसतात म्हळ्यार आमचे थंय भोरो म्हणटात ताका, तो भोरो मोडपाक जायना. जावचो ना. एक जर एकूच सांगा तुका जॉईन हे करपाक न्ही. कोंकणी भास आमची वळख. जर कोंकणी भास सांडली गोंयकार सांडटले. आनी भोव करून गोंयांत आयच्या परिस्थितीन जेन्ना मायग्रेशन चोडा प्रमाण आसा
कसल्याय कारणाक लागून पोटाक लागून चड करून मायग्रेशन migration. दुसरें आसा, एक मायग्रेशन एक भायल्यान येता भायल्यान एक आनी आमचे गोंयकार भायर वता. 20 गोंयकार भायर वता मायग्रेशन हो प्रॉब्लेम तर हे या प्रॉब्लेमान न्हू कोंकणी भास एकूच आसा जी आमच्या गोंयकारपण राखतले हम्म. आनी कांयच राखचे ना गोंयचे सो हे आमी आमची भासाभास थांबयता आसतना फाल्यां ज्या दिसा घटक राज्याचे घटक राज्य आमच्या गोंयाक मेळ्ळे त्याच दिसा हो एक नवो प्रयत्न जाता की एक गोंयकारपण सांबाळून दवरपा खातीर सगळे कोंकणी मनशां ताणें एकठांय येवपाचे आनीक ते ह्या संमेलनांतल्यान जातले अशी आमी आस्त बाळगुया. मायकल देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हाका हांगा हाडून आमच्या संमेलना विशीं उलोवंक सांगलें म्हणून देव बरें करूं. आनी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.